नावाजतो लोककला कलाकार, रिटायर्ड प्रायमरी टीचर, लोले अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचो संचालक, गोपालकृष्ण मंदिर आगस्टचो आदलो अध्यक्ष आणि सिनियर सिटीजन्स फोरम काणकोणाचोय बी क्रियाशील सभासद. हो एक 3 दिसां पयले संवसाराक अंतरलो. पूण हो ताच्या मरणाक कारण एक तर काणकोण हॉस्पिटल गव्हर्मेंटाचे, साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशो आणि जीएमसी ही तिनी आमच्या दृष्टीन कारणीभूत आसात आणि तांचो ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजन्स हो ह्या मरणाक कारणीभूत आसा. ताका 1 तारखेक सकाळ फुडें कितें तरी चाबलें. सकाळ फुडें 6 वरांचेर जेन्ना तो कचरो उडोवपाक येतना ताका कितें तरी चाबलें. ताका लक्ष आयलें आपल्याक कितें चाबलें तें. 8:30 पावणे 9 सुमार 8:30 सुमार तो डोकबी आयलो हांगा काणकोणच्या हॉस्पिटलांत. काणकोणच्या हॉस्पिटलांत ताणें सांगलें आपल्याक कितें तरी चाबलो पूण तांणी पळोवपाची तसदी घेतली ना. कित्याक आमचे सारक्या जेन्ना लेमेना दिसतालें की ताका जिवाणी चाबलें ते मार्क दिसताले, ताणें कांयच तसदी घेतली ना आनी ताणें ताका नॉर्मल बारीक कॅज्युअलिटी व्हेलो आनी कांयच केलें ना ताका. अननोन बायट म्हणलें ताणें आनीक कांयच करनासतना ताका द डॉक्टर सेज द क्लॉटिंग टायम वॉज नॉर्मल बट रिफ्युजेस टू गिव हिम एंटी वेनम वॅक्सीन क्लेमिंग इट वुड कॉज साइड इफेक्ट्स विदाउट नोईंग हू बीट हिम. हे इतलें म्हणलें आनी त्या म्हणपाक लागलो तस जाल्यार आमी हांगच्या मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धाडटा म्हण ताका. 11 वरांचेर सुमार म्हळ्यार बाकीचे आनी 4-5 पेशंट एकठांय जातकीर तांचे सगळ्याचे पेपर जातकीर ताका 11 वरांचेर सुमार हांगच्या डिस्ट्रिक्टांत धाडलो. 12 वरांचेर तो डिस्ट्रिक्टांत पावलो. डॉक्टर ऑन द राउंड्स प्रिस्क्राइब्ड एन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, अ सलाइन ड्रिप, glycerin magnesium sulfate for swelling in his leg, refuses to give anti-venom vaccine citing similar reasons. म्हळ्यार ताजो इफेक्ट जातलो म्हण. तो वेनमस जर दाखलो जर जायत जाल्यार इफेक्ट जातलो म्हण. त्या दीस रातचे 1 तारखे रातचे युरिन आउटपुट डिक्रीजेस सिग्निफिकंटली. Despite normal food intake, the saline drip continues as the swelling in his leg does not subside. Swelling तेगेले सबसाइड जालो. 2 तारखेक सकाळ फुडें डॉक्टर ऑन द राउंड्स टोल्ड अबाउट द लो युरिन आनी सांगलें ताका की युरिन लो जालो म्हणटा गेलें आनी फूड आनी उदक बरें घेता त्याच बरोबर सलायनय बी चालू आसा. डॉक्टरान अर्जंट ब्लड युरिया टेस्ट करपाक लायली. इवनिंग नर्सेस रिमेन सायलंट ऑन ब्लड युरिया रिपोर्ट. आमकां कांयच सांगना ती, सेइंग द डॉक्टर विल टेल. पॅनीक आमकां जावपाक लागलें आणि relatives insist on shifting to the patient to GMC. The transfer is delayed once again due to the multiple patient transfer policy. एकट्याक घेवन वचपाक एम्ब्युलन्स ना. एम्ब्युलन्सा जाल्यार 3-4 जाण एकट्याक जावपाक जाय मागीर धाडपाचे. म्हळ्यार हो पेशंट आहा तो पेशंट आहा ताका लागून डिले जाले. आनी रातचे 8 वरांचेर लास्टाक रातचे 8 वरांचेर जीएमसी पावलो. जीएमसी पावलो ताणें इमिजिएटली डॉपलर टेस्ट केली, अल्ट्रासाउंड केलो, एक्सरे स्कॅन्स केले, सगळे केले ताणें. डॉक्टरान मागीर जेन्ना ते वॉर्डाक हाडलो तेन्ना ब्लड युरिया रिपोर्ट दाखयलो आमकां. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक गेलो तो एज वेल एज क्रिएटिन टेस्ट. आमकां खबर ना हॉस्पिशियो क्रिएटिन टेस्ट केलो म्हण आनी ह्या टेस्टीचो रिपोर्ट क्रिएटिन भरपूर वाडिल्लें आशिल्लें, इंडिकेटिंग अ हाय लेवल ऑफ क्रिएटिन एट 3 which required immediate dialysis. The district hospital simply sat on this urgency. District hospital कांयच करू ना. क्रिएटिन लेवल जेन्ना इतले वाडला तागेले युरिया तेगेले सॉरी मूत बंद जाला तरी आसतना ताणी आमकां कांयच सांगूना आनी कांयच करू ना आनी डायरेक्टली पेशंटाक काडलो विदाउट डायलिसीस. ताणी ताका आनी विदाउट एंटी वेनम ताका पणजी धाडलो. नाईट पयलीं ताका शिफ्टेड टू ICU where the aerial blood gas test is performed. Stating results are promising, he shifted to medicine ward 129. बरे हा म्हणलें तो सारको बरा पेशंट 139 वॉर्डांत धाडलो. 3 तारखेक मॉर्निंग राउंड डॉक्टर साबिया पिंटो examines him and prescribes medication, glycerin, magnesium sulfate and dialysis. तिने किती म्हणला की अर्जंट म्हणून बरयला डायलिसिस करपा जाय म्हणून
आता अर्जंट मॉर्निंग सकाळ फुडें डायलिसीस करपा म्हणून बरयल्लें 3 तारखेक तेका सांजचो 3:30 डायलिसीस करपाक मेळ्ळा बिकॉज डायलिसीस युनिट फुल आहा तेंगेले आनी एका प्रायोरिटी दिलो ना ताणी. Evening, despite repeated requests, the on-duty nurse refuses to apply the glycerin to his leg, claiming it's the doctor's duty. After persistent follow-up, an intern eventually applies it. Undergoes dialysis. ते भी आम्ही तेका परतून याद करतगे डायलिसिसा धाडला. Night. The patient begins having difficulty in breathing. When a request was made to check his SpO2 level, the caretaker given the oximeter to check it. The reading, the reading is as low as 92. With the nurse informing the junior resident on duty, the nebulizer is administered. The patient suddenly starts spitting blood from his sputum. The doctor, named Yannick, tells not to worry as it is very common. तू घेतल्यान जेन्ना रक्त आयलें तो सांगता कॉमन म्हणटे. As breathlessness increases and the nurses told about it, the doctor puts him on oxygen support. 3 तारखेक. 4 तारखेक मॉर्निंग पेशंटाची बायल जी स्वतः नर्स दोतोराक परती सांगता दोतोर सतर्क कर म्हण ह्या टायम की परती तेका तोंडांतल्यान हें आयलें म्हण रक्त आयलें म्हण. 4:30 आता ते नंतर कोण ना ज्युनियर डॉक्टर आसात ज्युनियर रेसिडेंट का कोण तरी आसात. 4:30 सुमार परती ती हेड येता ह्या डिपार्टमेंटाची साविया पिटो कम्स ऑन राउंड. Realizes the severity of the situation and asks relatives why the blood sputum was not told to the doctor. Relatives tell her it was told twice since previous night आणि आज सकाळ फुडें टुडे मॉर्निंग दोन्ही दीस सांगितले ताका पण ताणें कांय केलं ना. Dr. Pinto says the case is now complicated and directs to conduct urgent dialysis and a blood transfusion besides some more tests. कित्याक platelet count देंवता तेगेलो ते दोपर्यंत. Relatives are told to sign a high risk consent form. Evening, during a 2.5 hour procedure of dialysis, only dialysis is performed but no blood transfusion was administered. The patient becomes more breathless and repeatedly tries to remove his oxygen mask. Blood start coming out of his mouth. Night, that is रातचे आता. Patient is shifted back to the ward after his dialysis. Condition continues deteriorating rapidly. His condition becomes critical by the time teka bedacher ghatle. No doctor is available in the ward. Shouts go unheard. Nurses सांगता दोतोरा पळय कोण दोतोर ना. Relatives are told to leave the ward when the doctor finally arrives. All efforts go to waste to revive him. Relative told the patient has died with cardiac arrest. 4 तारखे रातचे. 1 तारखे आम्ही सकाळ फुडें तेका काणकोण हाडटात. 1 तारीख फुल दीस 2 तारीख फुल दीस 2 दीस तेका एंटीवेनम दिना. 3 तारखेक तेका पणजी व्हरतगीर जीएमसी व्हरतगीर एंटीवेनम दिता पण बाकीचे पॅरामिटर्स तेगे कांयच पळयना. डायलिसीस बी सकाळ फुडें 9 सांगिल्ले अर्जंट सांजचे 4:30 करतात. नेक्स्ट डे ताचे क्रिटिकल पोझिशन जाता. वॉर्डान रक्त थुकेतल्यान येता तरी आसतना डॉक्टर काय करनात आणि अल्टिमेटली द पेशंट डायज. अशें म्हणटात की सोरोप जाबिलो जिवाण्यान जाबिलो कितलेय विशारी आसूं दी जर मनीस बरो तरेन चलत जर पावता जर त्या हॉस्पिटलांत तो मरून घरा कडेन वचपा नजो. मेडिकल सायन्स इतले मुखार पाविल्ले आसा की तुमचे कडेन सगळे तरेच्यो टेस्ट आहात. एंटीवेनम म्हणजे प्रत्येक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत काणकोणच्या माशेरांतल्या शिरोडेच्या सगळ्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांत आसा. पण तरी फक्त आपल्या रिस्क घेवपा नाका. एंटीवेनम दिल्या एखादे तेका कोत्र वचत कित्याक तो सोर्प जर विशारी नासलो जाल्यार कोत्र वचत पूण ते ना जाल्यार तुका दुसरी टेस्ट आसा न्ही बरें हांगा दिलो ना. मडगांव 2 दीस पेशंट उरलो तागेले मूत बंद जालें ताका क्रिएटिन वाडली तेगेले तागेली युरिया वाडली तरी आसतना आमी एंटीवेनम दिना ताका. डायलिसीस करना मनशाक म्हळ्यार अक्षरशः हे सरकाराच्या म्हळ्यार सरकारी दोतोरांच्या आणि कंप्लीट सिस्टम फेल्युअर जाल्लो. दोतोर सारके ना सगळे कडेन. फायनल कन्क्लुजन आमगेले इनिशियल मिसडायग्नोसिस. Despite the visible bite mark and swelling, the injury was repeatedly dismissed based solely on a normal clotting time. ताके टेस्ट आसता नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम म्हणटा ताका.
नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जर बरो उरलो न्ही म्हळ्यार तुगे एक टेस्ट दिता तुजी की हो विशारी स्वरूप न्ही अशें तरेचें एक अनुमान काडटा ते पूण दॅट इज नॉट द ओनली टेस्ट देर आर सो मेनी अदर पॅरामिटर्स न्ही तुका दुसरो मेजर पॅरामिटर तागे मूत बदल न्ही म्हळ्यार देर आर सम थोडे साप आसा तो डायरेक्टली ताचे विश तुका किडनीचेर हें करता थोड्याचे मेंदवाचेर करता थोड्या रक्ता भितर करता असो तेजो वेगवेगळे तरे सापाचे वेगवेगळे तरे ताका सायंटिफीक टर्म जरी म्हाका कळ्ळे जाल्यार अशे तरेचे आसा. No further diagnostic tests were conducted at Kankona PSC or the district hospital. Delayed and inadequate treatment. Critical symptoms such as drastically reduced urine output and elevated creatine levels at the district hospital were not acted upon urgently, and there was a critical delay in his transfer to a better equipped facility. Auspicious GMC. Failure in care at GMC. While initial actions at GMC were swift, subsequent care was inadequate. Casual attitude of junior doctors and overworked staff at night, in the absence of urgent intervention of senior doctors about blood sputum and breathlessness, was the cause of the death. This series of delays, misjudgments, and overlooked symptoms ultimately led to the preventable death of a social activist, an educationist who has worked in Nirakar Education Society for more than 2 decades now. He has worked in Rural Urban Cooperative Credit Society for several years. He is a known local kalakar, folk artist of our village and Lole Panchayat as a whole. आणि सगळ्या समाजकार्याक हिरिरीन मुखार वचपी असो नंदा सतरकर वो केवळ आणि केवळ डॉक्टरांच्या हलगर्जेपणा लागून निष्काळजीपणा लागून आणि क्रिमिनल नेग्लिजन्साक लागून नाहक बळी गेलो. आमी ऑलरेडी ताचो चलो आमचे मिनिस्टर स्थानिक आमदार आनी मिनिस्टर रमेश बाब तवडकरा कडेन उलयला की ह्या विशयाचेर चौकशी जावपाय म्हणून. हांव स्वता हें निवेदन ह्यो ज्यो वेगवेगळी संघटना सांगलात लोलये अर्बन कोऑपरेटिव्ह, निराकार एज्युकेशन सोसायटी, बाकीच्या संस्थांच्या प्रतिनिधी घेवन हांव विजय सरदेसायाक मेळटलो हें निवेदन घेवन आनी सांगतलो ताका टू परस्यू द मॅटर विथ हेल्थ मिनिस्टर. आणि रमेश तवडकरा माझ्या कडेन आमी वतले सांगपाक की आनी दुसरो नंदा जावचे पयलीं स्टॉप जावपाक जाय. अवर होल इंटेंशन नंद वचपाचो गेलो पूण हाजे नंतर दुसरो नंदा जावपाक नजो. दुसऱ्या लोकांचो असो डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणा लागून लोक मरपाक नजो. कित्याक सोरपान मरपाचे दीस खूब पयलीं आशिल्ले. आतां मेडिकल सायन्स इतली मुखार पावला की आग्यो म्हळ्यार कितें म्हणटा रसल वायपर जेचो सारको फास्टेस्ट इम्पॅक्ट जाता ताणी चाबिल्ले सुद्दां मनीस जगिल्ले आसा. सो अशें ना की उपाय ना म्हणटे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.